पापासमोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मौनान उतरते आयकूंक आमकां समर्पू पवित्र बलिदानान या गाव्या एकाच ताळ्यार उल्हासून एक देवा गीता गाया आनी अर्घां दिवया ताणें केल्ल्या उपकारा. देवरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो तशेंच सांजुदाच्या भक्तिकांनो सदांखेळाच्या पंचसव्या आयताराच्या देवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाचे जावन हे विशेषें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून आमी मागया. हे संदर्भार अर्घ आमी दिता फाबियानी जेसी मेंडून सदवा करतात. कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सरसन्याच्या आत्म्याक मीस दिता एलियस रोजारियो डिसोजा मिरा रोड. तशेंच अर्घ आमी दिता अरुण डिसोजा बळकुंजे. हे सर्व बसोत मागया. हांव समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो सुगडो आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती संवसारी धन दिरवें नितीन वापरन देवा पातेनीची जावंक उलो दिता. देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळतना आमी सारक्या वाटेन आसता आनी उदार मनाचे जिणे मुखार हेरांक सर्गीच्या पयना आदार जाता. आमचे जिणी तालेंतां सर्गी बापाक महिमा हाडच्याक वावरूंक आनी सदांनी तिच्या जिणे मुखार जबाबदारेन भरलेले कारभारी जावं गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळी मागया. मोगळ भाव भयणींनो देवान आमकां विशेष तालेंतांनी देण्यांनी भरल्यान ही आमची देणी आनी तालेंतां देवाक महिमा हाडची तसली सांवसाई म्हणल्यार सत हेची देवस्तुती आमकां दिता. हे संदर्भार असली तालेंतां आनी देण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक महिमा हाडची कामां करूंक जास्ती कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवत परिवांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समय तयार करया. मगळ बापा तुजें उतर आमकां जिवीत दिता. तुजें उतर आमच्या जिविताची वाट दाखयता. आमची तलेतां उर्जीत करूंक आदार दिता. हें उतर आयकूंक हें उतर वाचूंक आमी फाटीं सरल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी तिरस्कार केल्लो आसा. पश्चातापावन बक्षणे मागून म्हणटा काकूळट कर आमची आब्बा बापा काकूळट कर आमची. काकूळट कर आमची आबा बापा काकूळट कर आमची. मोगळा जेजू तुवें तुजी तालेंतां पेल्याच्या बऱ्यापणाक वापरलीं आनी आमकांय आमची तालेंतां पेल्याच्या बऱ्यापणाक वापरूंक उलो दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसर आमचें हगे आमचें जिद्द दोडेपोटी आमची तालेंतां हेरां खातीर वापरूंक आमी सोखूंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बक्षणे मागून म्हणटा काकूळट कर आमची सोम्या जेजू काकूळट कर आमची. काकूळट कर आमची सोम्या जेजू काकूळट कर आमची. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता तूं जावन आसाय जाणवाई तूं जावन आसाय संतोश तूं जावन आसाय बूद देणार. आमची समजणी आमची जाणवाई आनी आमची तालेंतां
उर्जीत करूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय पूण ही तालेंतां जायते फावटी आमच्या आळशीपणां नेमती आमी पूर्ण दवरलेलीं आसात. ह्या मुखांतर तुका आमी अखमान केल्लो आसा. पश्चातापावता हांव पवित्र आत्म्या दूख धरून म्हणटा हांव काकूळट कर आमची पवित्र आत्म्या काकूळट कर आमची काकूळट कर आमची पवित्र आत्म्या काकूळट कर आमची. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा सुसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागुंता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळयेतून संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट तूं बापाच्या पुजाक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्राप्तुया एगडी बरदोडे तांपी आमच्या गरजा खातीर ते सम खातीर त्या खातीर आमी मागे जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास कडून तांचे पासून आमी मागे. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा पवित्र समोतेचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे तारयलाय. तुज्यो आजना पळोवन सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दुबळ्यांक पांयांतळां मस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो हें उतार आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदना सरतली. आमी गोव विकऱ्याक घालच्याक साबात केदना सोमतलो. आमी माप मोने करतल्यांव आनी मोल सडयतल्यांव. फोटकिऱ्यो तगड्यो वापरून फसयतल्यांव. रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्यांव आनी वनांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्यांव. गोवांचें पोल पर्यान विकून आमी दुडू करतल्यांव. सर्वेस्परान जाकोबाच्या वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला. तुमची सगळी कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वरा घरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्वेश्वरा घरसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक
सर्वेश्वराच्या सेवकानो स्तुती करा. वै सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेश्वराच्या नावाक जावं महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सर्वेश्वरा करसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. खालत्यांक धुळेंतली तो उखलता. दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. कुंवरां बराबर तांकां जागो दिता. वय आपले परजेच्या कुंवरां मदें तांकां भसयता. सर्वेश्वरा करसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्वेश्वरा करसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. सा पावलान तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वासा. म्हज्या मोगाच्या पुता, पयले सुवातेर सोमेस्त मनशा पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना आनी विनवण्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सरीशें राया पासत आनी अधिकार उद्यार आशिल्ल्या हेरां पासत मागी जाय. तसले मागणें आमकां साहस जाल्लें आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक तें मानवता. कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देव आनी मनशां मदें मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें सोमेस्त मनशाक तारण दिवचे खातीर आपणाक बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत, फोट न्हय. म्हणजे खऱ्या बोवर्तांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस कर, आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हण म्हजी अपेक्षा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Kitlor to Christ, Jezu Christ जावन आसलो, तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी आनी ताची आस्त इबाडल्या म्हूण दुनिया लागीं फिर्याद गेली. दुनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां. तुज्या कारबारपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडांत तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना.
भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें हांवें आतां कितें करी जाय हें म्हाका समजलें. देखून आपल्या दुनियाच्या ऋणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या दुनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुटयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस आनी वेगळी 50 म्हण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणियो गोव. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हण बरय. त्यानी तिच्या कारभाऱ्यान शणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धनयान ताका शबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हण येत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक रिस्काये मुखांत तुमकांच तुमी इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां सस्ताच्या बिडारान स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीनी विस्वासी तो व्हड संगतीनी विस्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. जर फडकिरे क्रेस्तकायेचे चलवणेन तुमी पातयेणेचे जाले नात तर खरी क्रेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेणेचे जाले नात तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग दुनियाची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लोबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देवाचें उतर हे बखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेजी सुवातेंतली ती उतरां आमी आयकली. अनितीचो कारभारी, नितीचो न्ही, पण हाची सुवार्थ नितीवंतपणा विशांत सतविशांत उल्लेख करता आसतना हांगासर अनितीचो कारभारी तो नितीन चलना, अनतीन चलता, तरी ताका थंयसर धनी शाबासकी दिता. पळया, तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून सांगलेली ओपार अनितपण करूंक उत्तेजन दिता की वा नितीन चलोवंक उत्तेजन दिता म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार हांगासर अनितीचो कारभारी कितें करता पळया, तो अनितीन चलो नासलो. अनितीन सामाकट लेखपाक दवरिनातलो, अनितीन चलो नासलो. ही खबर धनयाक मेळटस धनी ताका आपयता आनी म्हणटा, म्हाका तुजें लेखपाक स्वस्थ दवरी जाय, तुजे विशयान जायते कंप्लेंट हांवें आयकलां, देखून स्वस्थ म्हाका लेखपाक दवर म्हणून सांगता आसतना हो अनितीचो कारभारी कावजेता भियेता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लेखपाकान चड उणें आसतलें आनी धनी म्हाका कामांतलो काडटलो म्हणल्या विशयांत तो चिंता आसतना आतां कामांतले काडल्या उपरांत कितें करूं? हांव दिसकुली कामां वचूं म्हाका तांक ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता, सो हांवें कितें करूं? देखून कांय तरी तो आलोचन करता आनी ताका उडासा घेता. दर्या लागचे जायते जण रीण वेल्ले मनीस आसात. 100 कुटयो तेल येल्ले आसात, 50 गुणयो गोव येल्ले आसात, 500 गुणयो गोण वेल्ले आसात. अशें जायते जण वेल्ले आसात. तांकां तो आपयता आनी म्हणटा, कितलें तेल तुवें येलाय? 100 कुटयो तेल, तूं 50 म्हण बरय. कितलो गोव येलाय? 50 गुणी, 30 म्हण बरय. आनी अशें तांचे लागीं तो अशें करून तांचें विस्वासपण आनी तांची कुमोक घेवचें तो प्लॅन करता. आपणाक हांगासर काडटले तेन्ना ते म्हाका स्वागत करतले, कित्याक तांकां हांवें कुमोक केल्याने म्हणून. अशें एक शाणेपण तो वापरतना धनयाक ही खबर कळटा आनी इतल्या शाणेपणांनी काम केल्लें पळोवन धनीस ताका शाबासकी दिता आनी म्हणटा, असलें शाणेपण म्हजी कंपनी, म्हजें दुकान, म्हजो धंदो तो वृद्धी करूंक कित्याक वापरनाय? असली समजणी तुका देवान दिल्या, असली जाणवाय तुवें दिल्या, ती जाणवाय तुवें बऱ्याक वापरी जाय. एक संस्थेच्या उदरगते खातीर, एक संस्थेच्या बरेपणा खातीर, एक धंदो तूं करताय त्या धंद्याच्या उदरगते खातीर तुवें करी जाय. धंदो तूं करता आसतना
तुका सांबाळाक दवरला दनयान सांबाळ तूं काण घेताय तेन्ना दनया सोदून वृद्धी करूंक तुवें प्रयत्न करी जाय. काय एकलो बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टर आसात आनी दनयान रीण करून बस गेला आनी बस कंडक्टर कितें करता समालेक दिलें जाल्यार बरे पयशे दिले जाल्यार काही दनयाक रीण फारीक करूंक बँकांतले आनी काही सुदीस पोर्तुगास कुडूंक साध्य आसत. जर कंडक्टरान पुरो पयशे भितर गेले आनी लॉसूच म्हूण दाखयलें दनयाक दनयान खंय तावन रीण भरचें. ताणें भांगार दवरचें पडटा बायले भुरग्याचें भांगार हाडत दवरून बँक रीण भरचें पडटा क्रमेण बस विकेची पडटा आनी ताणें मार्गार पडोवचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार संस्थे खातीर काम करतल्या मनशान दनयाचें बरेंपण चिंतूंक जाय. दनयाचें बरेंपण चिंतल्यार मात्र दनी वृद्धी जाता संस्था वृद्ध जाता तुका उंचलो पोस्ट मेळटा तूं व्हडल्या उंचल्या पोस्टा पावताय आनी तुका चड सांबाळ मेळटा चड बरेंपण तुका मेळोवंक साध्य आसा. देखून आमी दनयाक नुकसान करचें न्ही दनयाक नुकसान करचें न्ही बगार इल्लेशें बरेंपण काही फायदो मेळच्या त्या दिशेन तुवें वावरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा तुमकां तालेंतां दिल्यान तुमकां देणी दिल्यान ती देणी बऱ्यापणा खातीर वापरी जाय. कशें वापरचें अनितीन न्ही. जेजू म्हणटा अनितीन तुमी वापरूंक वचूं नाकात तुमी नितीन वापरा नितीन वापरा. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमचे सवय ग्रेस्त तुमच्या संवसारीक ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमकांच इश्ट जोडून घेया. संवसारीक ग्रेस्तकाये मुखांतर देवान थोडे पोटी आमकां जायती ग्रेस्तकाय दिल्ली आसा. जावं पुरो जाणवयाची ग्रेस्तकाय जावं पुरो सोबायाची ग्रेस्तकाय जावं पुरो दुडवाची ग्रेस्तकाय जावं पुरो संपत्तीची ग्रेस्तकाय देवान आमकां दिल्ली आसा. ती ग्रेस्तकाय आमी आमकां वापरतना थोडे पोटी आमच्या अंतकळार ती आमकां उपकारा पडची ना. देखून आमकां उपकारा पडचे जायते जण उपरांत मेळटले. देखून त्या ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमकां उपकारा पडचे इश्ट तुमी जोडून घेवंक जाय. क्रमेण आमचे लागीं कितें म्हणटात जायती ग्रेस्तकाय आसा आमी सेल्फ सफिशियंट आसा कोणाची गरज ना म्हूण आमी बगता आनी आमची खातां जेवता गमात करता आनी आमची गरज जाले आमची दोरो जालो आमची गेट जाली आमी आमचे इतल्याक देव समेस्तांक म्हणून आमचे इतली जियेता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो काही येणे तेन्ना हाय मारलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग म्हणटीत पूण तूं समस्यान रियाक पडटा आसतना तुका कुमो करूं कोणीच फुडें सरचें नात. कित्याक म्हळ्यार तो बरसून ना तो मेळोन ना तूं उलोवन करना तो ताचे इतल्याकच आसा. देखून ताका आनी म्हाका कांय संबंद ना म्हणून पळोवन येतले बरी करून वेतेत तुका कुमो करूंक सांगात दिवंक आदार दिवंक कोणूच येवचें नात. देखून तुका ग्रेस्तकाय आसा त्या ग्रेस्तकायांत तुज्या दुडवांत तुज्या आस्त बदकांत तुज्या बंगारांत तुज्या देण्यांनी तुज्या जाणवायेन सगळें तुवें हेरांक कुमो केली जाल्यार हेरांक आदार दिलो जाल्यार तुका जायती इश्ट मेळटले. तुज्या कश्टाच्या काळार तुज्या आकांताच्या काळार ते धांवून येवन तुका कुमो करतले तुका सकला पडूंक सोडचें नात. आनी असलें चिंताप जेजू आमकां दिता आसतना तो म्हणटा तुमच्या संवसारीक ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमी इश्ट जोडून घेया ते तुमकां सर्गीचें राज जोडून घेवंक कुमो करतले. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजराच्या वापारींत पळया ग्रेस्त मनशा लागीं जायतें आसलें पूण तो ताचे इतल्याकच आसलो. देव हांव आपणाक देव समेस्ता म्हणल्यार त्या चिंतपा तो जियेतलो दुबळ्यांचे कश्ट कितें म्हण तो नेणा आसलो. देखून ताच्या संवसारीक ग्रेस्तकायेंत तो सर्गीच्या राजाची इश्ट जोडून घेवंक सुकून पडलो. देखून ताणें सर्गा गेल्या उपरांत हेमकोंडा गेल्या उपरांत सर्गास आसलेल्या लाजरास उड आसता काय येयलो थंयसर ताणें ताका पळयलें. जर तर संवसारांत आसतनाच ताच्या ग्रेस्तकायांत लाजरासो इश्ट तो जाल्लो जाल्यार तशें वळवळ्यांच्या उज्याक तो पावतो ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता हांगासर. देखून तो म्हणटा जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तूं व्हड संगतींनी विश्वासी जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीचो तूं व्हड संगतींनी अनितीचो. देखून तो म्हणटा देखून तुमी ल्हान जावं दी व्हड जावं दी ल्हान काम जावं व्हड काम जावं तुमी विश्वासीपणाचे जाय तुमी नितीचे जावंक जाय तुमी अनितीचे जावचे न्ही. जेजून अनितीच्या मनशाची वपार हांगा सांगली तो अनितीन जियेतलो पूण ह्या अनितीच्या वपारीच्या दृश्टांतान जेजू म्हणटा तुमची ती जाणवाय तुमची ती बुदवंतकाय तुमी बऱ्याक वापारी जाय बरें लुवोंक बरें वोंपूंक तुमी वापारी जाय तेन्ना तुमी सर्व संगतींनी जैत जातल्यात.
देखून तो म्हणटा जेजू म्हणटा जर फडकिरे ग्रेस्तकायाचे चलवणेन तुमी पातयेणेचे जाले नात तर खऱ्या खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेणेचे जाले नात तर तुमचेंच म्हण आसा तें सगळें तुमकां कोण दीत तुमचें म्हण कितें आसा तें तूं कोण दीत देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव म्हज्या बायलेकच पातयेणेचो जालो ना जाल्यार हांव म्हज्या घोवाकच पातयेणेची जाली ना जाल्यार हांव म्हज्या शेजारच्यांक आनी हेरांक पातयेणेचो जावंक शकतां जायना हांव म्हज्या आवय बापायकच पातयेणेचो ना जालो जाल्यार हांव म्हज्या आवय बापायकच पातयेणेची ना जाली जाल्यार हांव समाजांत आसलेल्या मनशांक पातयेणेचो जावंक शकतांगी सकना म्हणलें सत जेजू आमकां दिता देखून तुमी ल्हान संगतेनी आवय बापायन भुरग्यांनी आवय बापाय थंय पातयेणेचेर जावंक जाय दादल्यान बायले थंय बायलेन दादल्या थंय पातयेणेचेर जावंक जाय दनयान कामागारान दनया थंय पातयेणेचेर जावंक जाय तवळ आमचे संबंध आमची ग्रेस्तकाय आनी आमचे बुदवंतकाय आमी सोम्याच्या महिमे खातीर वापरता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता निमाण्यांगसर देवाचें उतर सांगता खंयच्याय साकरान दोग दनयाची साकरी करूंक जायना खंयच्याय साकरान दोग दनयाची साकरी करूंक जायना हांगासर जायते पोटी आमी पळयता कुरियाळ शहरांत आनी आमी आमच्या घरांनी जायतीं जाणां कामां करूंक येतात न्ही घंटा एक घंटा एक काम करूं वस्तूर धुंगी आयदनां धुंगी येतात घर झाडून पुसूंक येतात आज आतां सकाळींच्या वरार एका घरा आयलीं जाल्यार दनपारांच्या बरार आनी एका घरा सांजेर आनी एक घरा दिसाय 4-5 घरांनी काम करतात दिसाय 5 घरांनी काम करतात आनी एकल्याचीं दुरां आनी एक कडेन सांगतात आनी एकल्याचीं दुरां आनी एक कडेन सांगतात आज तांगेर बांगडे केल्ले की तुमगेर खाणें की थंय कांय ना सुकी मासलेची कडी आनी एक कडेन चटणी अशें आनी थंय अशें थंयची दुरां आंगाची दुरां थंय पुरा करना तांच्या मदें दनया मदें एकामेका संबंद नातले बरी करतात कामागार पूण कामाची मेळना कांय करूं जायना देखून गत नातल्या मोत ना म्हणून आल्या ये नातल्यार कोण आयदन धुता कोण गण झाड पडटा कोण जाण पुसता कोण न्ही पुसयना देखून कस्तांनी म्हणले घरी काम करयतात तशें जाल्यार कामागारांचेर विस्वास दवरूंक जायना तशें जाल्यार कामागारांचेर पातयेणी दवरूंक जायना आनी आमी ताका बरें वाडलें आनी म्हळें वचून त्या घरा कांय सांगिनाका देखून आमी हांगा कितें आसलें कांय सांगिनाका म्हूण बुधबार सांगली जाल्यार थंय वचून सडत सांगून जाता तांचें देखून एकल्या दनयान एकल्या नवकरान दोग दनयाची साकरी करूंक जायना एकल्याक कितें करतलो तो एकल्याचो मोग करतलो एकल्याचो मोग करतलो आनी एकल्याची दुरां मोग करतल्याक सांगतलो आनी एकल्याक मानार दवरतलो आनी एकल्याक फोंडांत घालतलो असलें चिंताप आसतलें देखून एकल्या दनयाक एकच साकोर आसल्यार बारी बरें म्हणलें चिंता कित्याक म्हळ्यार तो ताका विश्वासी रावतलो तो ताची दुरां कितें दुसऱ्याक सांगचो ना आनी दुसऱ्यांचो तो फायदोय जोडचो ना खाली दनया थंय आनी ताचे थंय एक गाढ संबंद आसतलो आनी ते मोगान आसतले मोगान सेवा करतले असलें चिंताप हांगासर दिता म्हणजे आमी सगळ्यांनी एका देवाची भुरगीं जाय एका देवाची एका निजा देवाची भुरगीं आमचो दनीन देव ह्या देने आबाय दुसरो देनी आमकां ना देखून हांव हांगा आतां मीस पेटयता मागीर थंय पुजा करता म्हणून सांगूंक जायना तशें करता जाल्यार आमी दोग दनयाची साकरी केल्ली बरी जाता आज हांव हांगासर नोवेन करता आराधन करता थंय वचून परवां बोल्म विचारता म्हणून म्हळ्यार जायना आमी दोग दनयाची सेवा केल्ली बरी जाता हांव हांगासर आज मिसाचें बलिदान भेटयता एवकरिस्ता मान करता थंय वचून बोंब्या पुजा करता म्हळ्यार जायना दोन दोणीर पांय दवरूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर दोन दोणीर पांय दवरल्यार एक दोन तिशीन वयतली आनी एक दोन तिशीन वयतली तुजो पांय रुंद जाता पर्यंत तूं दोणीर आसतलोय मागीर मदें तूं उदकान पडटलोय बुडटलोय देखून तुवें एकाच दोणीर पॉयंट करूंक जाय एकाच देवाची सेवा करूंक जाय एकाच दनयाची साकरी करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भोवणीनो मुंदासून देव म्हणटा तुमी दुडवाची देवाची साकरी करूंक जायना स्वस्थ तुमी दुडवाची देवाची साकरी करूंक जायना देव अपरिमीत दुडू अपरिमीत न्ही देखून जेजून म्हणलें आसा जेरुजलेमाच्या देवळांत थंयसर वेपार करतल्या म्हणलें आसा तुमी म्हज्या देवाचें घर स्वरांचें भुयार केलां कित्याक म्हळ्यार तुमी देवा प्रासड दुडवाचो मोग करतात आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्यो संगती अजुनूय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडून येता जावंक पुरो
पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दुडू गरजेचो पूण दुडू देवा प्रास व्हरतो न्ही दुडू गरजेचो पूण दुडू देवा प्रास व्हरतो न्ही देवाक दिवचो मान आमी देवाक दिवंक जाय देखून दुडवाची देवाची आमी साखरी करूंक जायना देखून देवाची आमी साखरी करूंक जाय देवाची साखरी केली तर खंडीत जावन दुडू आमकां येतलो आदार दितलो आमी खंडीत दादोशी जिवंक शकतले देखून जिजून म्हणलें आसा तुमी वाटेर येतना चिरी जावन बुती जावन घेवन वचनाकात तुमच्या मजुरीची पोट तुमकां मेळटली जे कोणें म्हज्या खातीर आपल्या बापायक सांडलां आवयक सांडलां भुरग्यांक सांडलां पतीनेक सांडलां वा आपल्या आस्तबदीक सांडलां सगळें सांडून म्हजो पाटलाव केला ते कदिंगच निराश जावचे नात तांकां तेस्त मापान फाटीं मेळटलें 100 वांट्यांनी मेळटलें देखून तुमी ताची खत करची गरज ना तुमी देवातय विश्वासी रावा देवातय मोगान रावा देवातय नितीन चला देवाच्या मानाक तुमची तालेंतां तुमची देणी उर्जीत करा देवाच्या मानाक तुमची जाणवाय वापरा देवाच्या मानाक तुमची तालेंतां वापरा आनी तुमच्या तालेंतांनी तुमच्या जाणवायेन तुमच्या देण्यांनी सर्गेच्या बापाक महिमा हाडची नितीवंत कामां तुमचे तें दिसून येवं दीत म्हणलें सत आयची सुवार्थ आमकां दितना ह्या उतराकाल चिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसुल्लो आमचो भावार्थ उसारया सगळीं सांगाता एका मानान काळजान आमचो भावार्थ उसारया सतमानता देवाक सपदवेदारा बापाक सर्गांनी भितुमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेत संभवलो अवघार मरियेंत जल्मलो 5 मिलगांतनी कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निके पिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला तेन तो आमच्या मेल्ल्यान ती मृतसभे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एक तारपातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवान पोण सासनाचे जिवीत आमेन. मुगळ भाव भयणीनो आमी सर्व देवाची भुरगीं आमी देवाक सो मोग करूंक जाय देवाची साखरी करूंक जाय तर देवा थंय आमची जाणवाय आमची गिन्यान आमची चिरुकाय आमची देणी देवाच्या महिमे खातीर वापरूंक जाय अशी कृपे देणी आतां आमी मागून घेवया. आमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक बाप्पा पोलीस बेची जबाबदारी आनी मिसांव चलोवच्या पाप सेवक आनी सर धार्मीक मुखेल्यांक तुजी कृपा लाभय शाणेपणान आनी विश्वासान सुवार्ता प्रसारूंक आनी तुजे राज विस्तारच्या मिसावान तुजो सांगात आनी देणी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांची आनी अधिकाऱ्यांची मनां उजवाडाय न्यायनितीची समाज रुपीत करूंक आनी प्रामाणीकपणी सर लोकांचे उदरगते पासत वावरूंक बरें मन आनी प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणीक फुडी आत्म्यांची बरी भलायकी आनी मोतीचे समाधान लाभय तांची सेवा करतल्यांक बरो प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका समर्पित हांव. तांचे शिकाप आनी फुडार तुज्या आशिर्वादान भर शेगुणांचे जिवीत आनी समाजीक बरेपण करचे व्यक्ती जावंक तांकां तुजे कृपेन भर तशेंच तुजें आपणावणें तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या समाजीन ह्या दिसांनी विविध रितीन कश्टांच्या समेस्त भाव भयणींक तुजी काकूळ दाखय. आमी सर्वांनी आमचे तांकी प्रमाणे तांकां कुमोग करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा बवरी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी स्वता नितीन जिवन आनी सत्नांक बळतल्या संगतीक वावरूंक पवित्र आत्म्याचे प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजेच्या आनी पूर्णशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळाचो कर. सांगातास ह्या पूणतळ्यार हाती धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदरपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंता पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक इकडी बरदळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसिलांचो उगडास करून तांचे बसूत विशेष करून आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव जायत्या देण्यांनी जायत्या तालेंतांनी तुवें आमकां नेटयलाय. ही आमची तालेंतां आमची देणी तुज्या माना खातीर महिमे खातीर वापरूंक आनी गळसूंक आमकां आदारान दी. हे देण्या मुखांतर तुका महिमा हाडचीं कामां करूंक
तुका विश्वासी रावूंक एकमात्र देवाची सेवा करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 126 C44 C44. घेऊन आयला गाडीको जिवीत सोडा तुझ्या पायात हडा मानून धुईन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा घेऊन आयला गाडीको तुझ्या पायात हडा मानून धुईन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उडोवगो वाचो मनशा वावरान केलो प्रितुमे तो दिलो उडो आमकां जिविताचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादवे पामांत असलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नैकी भविष्यवाद सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापांक तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हण आमी भावार्थान सतमंता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें. आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुना जिवंतपणां जिखले आमा समेस्ता जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या दूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो तशेंच सांजुदाच्या भक्तीकानो ह्या पवित्र घडयेन फवत बरी वांटिली सावयाचें की तें आमचें जिवीत आसा. सुमेचे कुडी रक्ता समर्पण दिवया. सुमी आमकां बेसांवांनी भरता. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते
आपले सुकुशेने कस्टमरान सुचोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तिसपरी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सास्तीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा, पीटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळीं आसकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देवारी सर्व घडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या षडवंदराची आचना मतीन दवर आमच्या बुधवंतकाये वरवीं आमच्या देण्या आनी आमच्या तालेंता वरवीं देवा महिमाची कामां निरंतर आमी करूंक जायची कृपे देणी जाणून वायगिन्यान चिडूकाय सगळें देवा लागचे समय सगळेल्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची ताव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटन ते विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देयकृणीची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतिरेक्तेल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. किती आग्राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माय मग सुगुर्द जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवण आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आपली तालेंतां आपली देणी सगळीं पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर करसिल्ली. आमी आमची तालेंतां वरवीं देवाक महिमा हाडची कामां करूंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजान ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजान प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूचे मांस आणि रगत आमी आतां सेवलां हे सर्गेच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बगीचो कर अशें आमचें जिवीत न्ही बगा जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची ओडुका ಪಾನ್ಸಂಕು 302 ಓ 12 ಓ 12 येवरी तुझे नाव वरिता दिसान दीस तुका उगडसिता तर तू माय पुरती डोळे आमचे मोगाळ तुझ्या भुरग्याचे तर तू माय पुरती डोळे आमचे मोगाळ तुझ्या भुरग्याचे ये तुझे नाव वरिता दिसान दीस तुका उगडसिता ये मोगाळी मोगाळ पुता सुमे आंगार मोरी आशीर्वादी आमकां बगीन गुरुवेन देवर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगच्छानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.